San somia ayau तुझे घरी पावल्याव लहाना मोठा सर्वान कुटाम जाऊन जमल्याव बरी भेटून अर्घापातून तुवे केल्या उपकारा संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलोय शेता बाटांनी सोबयलोय चुकनी जावून शारसना जीव दिलोय देण्यानी नेटयलोय संतोषान सोम्या आयल्याव तुझे घरी पावल्याव कुटाम जाऊन जमल्याव बरी भेटून अर्घापातून तुवे केल्या उपकारान. मगळ भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. मंगळाराचे सांजुदाक समर्पिल्ल्या ह्या पक्षिगिरेच्या पुंतळार जावच्या नव्यानाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोविड-19 कोरोना व्हायरस पिडा आयल्या उपरांत ह्या पुंतळार फाटल्या 3 म्हयन्यांतावन मंगळाराचे परगट नव्यानाची मिसां जायनात. ह्या दिशेन तुम्हा समेस्त भक्तिकांक हे मिसाचें बलिदान नवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन मोठ्या रितीन दिवच्याक आमी ही मांडावळ केल्या. देखून ह्या मिसाक नवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां स्वागत मागता. तुमची सगळीं तेसावां सांगाता घालून विशेश करून तुमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान नवेन आनी आराधन आमी करचें आनी भेटोवचें जावन आसा. त्या पासून तुमच्या खातीर परगांवांत आसात त्या आमच्या भाव भयणी खातीर, पिडेशिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, प्रायवंतां खातीर, तशेंच प्रतिरितीन कोरोना व्हायरसात पिडेच्या त्या वळवळ्यांक वळख जाल्ल्या बली जाल्ल्या समेस्तां पासून तशेंच आमा समेस्तां हे मारेकार पिडेतां दाखोवन वचचे पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. सांगातास 10वी क्लासीची भुरगीं परिक्षा बरयतात तांची सगळी परिक्षा बऱ्यान जावच्या पासून विशेष करून तांकां ह्या मारेकार पिडेंतलें सुटका सुडवण मेळच्या पासून आमी मागता. हेचे हे मिसाचें बलिदान देवान आपणाक केल्या उपकारांक अर्गाजान भेटयतात. शेल्डन, शारोन, सिएन्ना आनी स्टेसी मेंडोन्सा कॅनडा, तशेंच अर्गाजान भेटयतात जॅक आनी फिलिपा लंडन. तांचे पासून विशेष करून आमी मागया, आमा समेस्तां पासून मागया सरेस्पोर तांचेर आनी आमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचेय सोबय आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जो मनीस भावार्थांत जियेता आनी भावार्थांत वाडटा ताचे थंय अजापां घडटात, ताचे थंय जैत लाभता आनी ताका कसलीच अनवरां विघ्नां आयलीं जाल्यारय तो सलवणी देखीना म्हणलें सत आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां दिता. तो सिसांक एक सवाल विचारता, तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमचो उणो भावार्थ, कित्याक तुमकां उणो भावार्थ? तुमचो भावार्थ बळवंत जायचे, तुमचो भावार्थ धड जायचे. कित्याक हांव तुमचे सांगात आसा म्हूण उडास दवरा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी असली सूख आमी केल्ले आसा.
जेजू आमच्या संगाता ना म्हणलें आमकां भोगलां. जेजू आमच्या संगाता आसा म्हणलें विसरल्या. देखून जेजू थंय आसलो भावार्थ आमी खणला. आनी त्या पासून कस्तान आयिल्ल्या वेळार आमी चंचल जाता, आमी कंगल जाता, आमी निराशी जाता. सोम्याक आमच्या संगाता दवरया. आमच्या संगात आसा म्हणली पातयणी ती बळ करया, तो भावार्थ दड करया. पावलान म्हणले परी जेन्ना सोमी म्हज्या पक्षेक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? त्या बरोबर शांत जिवंक सोमी आमकां आतां कृपा दी म्हूण मागया. एक घडी भर दोळे धांपया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. भावार्थ कंडळ्या खातीर सोम्या तें भावार्थ आमी दवरिनात त्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेकाचें बक्षणें मागया. काळजांत तावन दूख धर बक्षणें मागतल्या बक्षणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर Somya kakutka तूं पत्क्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर Krista kakutka आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांक काकुळकर Somya kakutka सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen प्रार्थुया. एक घडी बोर्दोळे धांपया. आमच्या ते सवाय हृदया पासून विशेष करून आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, धर्मदूत बागे वजूतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन ताका वळखून फोव कर. आनी अशें अख्ख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वसूं हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायलितांनो, तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबा विरोध सर्वेस्परान सांगला ते उतार आयका. पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विंचली. देखून सगळ्या तुमच्या कोट्यापणा खातीर हांव तुमकां क्यास्त लायतलो. पयलेंच थाराय नासता दोग मनीस सांगाता पयन करतात. आपणाक शिकार मेळ्ळा नासता रानांत शिवंक गोरोज घालता. आपलें कांय धरी नासता दोलींत शिवासो पिलो गुरगुरता. पांस मांडोवंक ना जाल्यार सुकण्या धरणीक जाळान सांपडटा. शिकार सांपड नासता जाळ धरणी वयलें वयर उडटा. शहरांत तुतुरी वाजयल्यार कोण तरी भियेनासतना रावात. सर्वेस्पोर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरांत तें येता ना. सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो बूट उगडाप करिनासता कांयच करिना. शिवंक गोरोज घालता कोण भियेनासतना रावात. सर्वेस्पोर देव उलयला प्रवाद करिनासतना कोण रावात. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसवाट केली तशें हांवें तुमची देसवाट केली. उज्यांतलो भायर काडलेल्या इंगल्या भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. देखून इस्रायला, हें सगळें हांव तुका करतलो आनी हें सगळें हांव तुका करतलो. देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतर हे देवाचें वडोवकार. श्लोक. तुज्या नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या नितीच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. कोट्याचें वारें लेगून तुका जायना. गरबी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकनात. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय, फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताणेल्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. तुज्या नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरांत प्रवेश मेळटा. देखून बिरांतेन बरोवन तुज्या मंदिरा मुखार हांव सश्टांक सरपडटां. तुज्या नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पराची वाट हांव पळ्ळें आसा ताच्या उतराचेर हांव पातयें रावता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवंत देवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो ताचे शिशी ताचे संगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एका दिसांनी एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटालो. तो व्हड ताचे शिश ताचे सरसी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? कितलो उणो बवार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सकट शांत जालें. हे पळयल्ले मनीस विस्मी जावन म्हणून लागले, कसलो मनीस हो, वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो, भुरग्यांनो, जेजू कोण? जेजू म्हळ्यार ताची सकत कितें? जेजू ताची पदवी कसली? जेजू ताचें नांव आनी महिमा कसली? म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय. जेजू कोण? जेजूची पदवी कसली? म्हणजे मोगाच्या भावांनो, भयणींनो, नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता जेजू एका निजा देवाचो पूत. औंकार मरियेतान जल्मल्लो, बेतलेमाच्या नगरी जल्मल्लो, नजरेतांत वाडुल्लो, गलिलियांत आपलें मिसांव काम ताणें सुरू केल्लें, जेरुसलेमांत कुर्साचें मरण मरून पुनर्जीवन जाल्लो आनी सर्गी सोडून गेल्लो एक मात्र देव. तो बळवंत देव, तो सक्तेवंत देव, तो पदवे बरीत देव, तो मानासो आनी महिमेचो देव. देखून ताच्या जल्मा वेळार सर्गीन तावन उंच साना तावन सर्गीचो तो दळबार महिमा महिमा उंच देवाक उन्नती म्हणलें गीत गावंक लागली. देवाची स्तुती करूंक लागली. पवित्र पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर देव म्हणून वाक काडूंक लागली. तवळ तवळ जावंक पुरो जेजू जर्दान न्हंयेंत स्नान घेतना, जावंक पुरो ताबर पर्वतार रुपांतर जाताना, जावंक पुरो कल्वर पर्वतार आपलो प्राण वेताना, तवळ तवळ ती पदवी आनी महिमा ती परजांक सर्वेस्परा देवान कळीत केल्ली. आपल्या जिवंतपणान ती पदवी आख्ख्या संवसाराक ताणें कळीत केल्ली. मेल्ल्यांक जिवंत करचे मारिफात, पिडेस्तांक गुण करच्या मारिफात, देवसाराक दवणाच्या मारिफात, दर्याक शांत करच्या मारिफात, वाऱ्या वादळाक तण करच्या मारिफात ती पदवी ताणें दाखोवन दिल्ली. महिमे बरीत, पदवे बरीत, सक्तेवंत देव आमचो, देव आमचो. देखून ह्या सोम्याच्या पदवेचो, ह्या सोम्याच्या महिमेचो, ह्या सोम्याच्या त्या दळबाराचो अनुभव केल्लो पावल म्हणटा, जेन्ना सोमी म्हज्या पक्षेक आसता तेन्ना म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा, कोण आसा. कित्याक मात तो मात्र सक्तेवंत, तो मात्र पदवे बरीत, तो मात्र अजापाचो महिमे बरीत देव. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. आनी ओ देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसतना हांवें कसल्याकच भिवची गरज ना. देखून हें गीत आमी गायता पळया,
सोमी संगी आसतना कसलेस भिरांत म्हाका ना सोमी मुजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना कसलेस भिरांत म्हाका ना वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कित्याक म्हळ्यार सोमी म्हज्या पक्षेक आसतना म्हज्या बगलेक आसतना म्हज्या संगी आसतना कसलीच भिवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार आयच्या सुवातेंत पळयलें आमी जेजू आपल्या शिसा सांगता एका दोणीर सरोवरांत पैण करनासलो तोकून गेल्लो जेजू त्या दोणीर सुकणार तकली दवरनो थंयसर ताणें न्हीद काडली एकाच सणे वाऱ्या वादळ आयलें आनी लारां त्या दोणीच्या वयरेन पडलीं उदक भरलें दोणीचेर तोण हालोंक दोलोंक लागली वाऱ्या वादळाक सांपडली बुडोंक जाली आनी ह्या वेळार शीस आकांतून जेजूक तांणी धलयलें हालयलें आनी उठयलें आनी म्हळें सोम्या आमी बुडता आमी मरता तूंय मरता आनी न्हिदोन पडलाय उठ म्हणून तांणी सांगलेल्या वेळार पळया जेजूक एका रितीची बेजाराय जाली कित्याक म्हळ्यार ह्या वाऱ्या वादळ सृश्टी केल्लो ह्या वाड्या वादळाचेर पदवी आसलेलो ह्या दर्याक ताणें रचल्लो तो रचणार त्या दोणीर आसा म्हणलें सत हे विसरल्ले देखून जेजू एका रितीच्या बेजारान तो म्हणटा तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमी शेळिल्ले शेळमुडे जाल्यात कित्याक तुमी भिजल्ल्या मुये बरी आसात कित्याक रेवण्याची कोंबी ती इकडले भिजल्ले बरीत आसता हां करना भिजल्ली ती मुई वय गेल्यार ती एका रितीच्या फिरितांत आसना ती भिजल्ले एक कुंकडाचे पील वयर दडा पळय ती कुरवोन आसता त्या टायपाचे तुमी कुरवोन आशिल्ले भिजूड त्या ताळ्यान पडलेल्या त्या पिला बरी कोंबयेच्या पिला बरी तुमी मुर्ट्योन गेल्यात तुमी चिवळून गेल्यात तुमी बियान ती कांपोन आसात तशें भिजूड जाल्यात तुमी उदकान पडलेल्या कोंबयेच्या पिला बरी देखून तो म्हणटा कितलो उणो भावार्थ तुमचो कितलो उणो भावार्थ त्या वाऱ्या वादळा भिवून तुमी आकांतून गेल्यात भिजूड जाल्यात कित्याक तुमचे थंय तो भावार्थ ना हांव येदो व्हडलो मनीस सर्ग संवसाराचो रचणार सर्वेस्पर देव तुमच्या दोणीर आसतना तुमी भिवची गरज कितें आसा कित्याक तुमी आनीकी म्हाका वळखनात 7,000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडले 5,000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडले मेल्ल्या लाजाराक तुमच्या मुखार जिवंत केलें कुरड्या बार्तिमेवा जिवंत केलें आकुळलेल्या आतांच्या मनशाक जिवंत केलें ते शेळीच्या आरिगाराक शेळीच्या पिडेच्या आरिगाराक हांवें बरें केलें नाईम गांवांत विधवेच्या त्या पुताक जिवंत केलें पूण इतलें पुरा करनी इतली महत्कार्यां तुमी पळोवनी त्या बरोबर वतार म्हजो वैभव तुमी पळोवनी कनानगरच्या लग्ना माटवांत पयलो अजाप तुमी दाखोवनी तुमी म्हाका पातयेंक सकून पळय ते म्हाका बेजार करता तो म्हाका दूख हाडयता ती संगत म्हाका निराशी करता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव एक बेजाराची उतरां जेजू हांगासर सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या शिसांचो भावार्थ तो उणो आसलो सोम्याचेर नातलो तो भावार्थ ते भियेले ते आकांतले कावजेले देखून सोम्यान तांकां असली उतरां सांगची पडली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक दर्यांत व्हडलें एक स्टेप बोट म्हणटा आमी ती पैण करनासली पैण करनासतना एका मोदेगाद दर्यांत एक शिप एका आडयेंत व्हडल्या एका फातराक ती आपटली आपटोन थंयसर ती ब्रेक जाली उदक भितर येवंक सुरू जालें आनी तातूंत आशिल्लो हजारांचो लोक आकांतान भियान तो आशिल्लो आनी ह्या संदर्भार तो आकांतून भियान आसतना
लोक आपल्या बाच्या खातीर एणे तेणे धांवतालो बोंब मारतालो आनी हे संदर्भार थंयसर एक धाकटुलो भुरगो बरें करना खेळोनासलो ताका त्या आकांताची पर्वा नातल्ली, ताका त्या भिरांतीची पर्वा नातल्ली, ताका त्या खावजेणीची पर्वा नातल्ली, ताका त्या सगळ्या संकश्टाची पर्वा नातल्ली. तो आपल्याच संवसारांत बरें करना तो खेळोनासलो. आनी हे म्हणटाना हे पळयताना एकलो गेलो आनी म्हणालो आळे पोता सगळो लोक बॉम्ब मारून आसा, सगळो लोक काव जेवन आसा, सगळो लोक रोडोन आसा, तूं कित्याक तूं बरें करून खेळोन आसाय, तुका कांय भिरांत ना, तुका कांय कावजिणी ना, तुजें थंय कांय तेका आकांत ना, कित्याक म्हणल्या वेळार तो म्हणालो हांव कित्याक भिवूं, हांव कित्याक आकांतूं, हांव कित्याक खावज्यो, हांव कित्याक ह्या असल्या परिस्थितींत भियान आसूं, हांव कित्याक आसूं, म्हाका ताची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या शिप्पाचो सेलर आसा पळय, नावीक आसा पळय, तो म्हजो डॅडी, तो म्हजो डॅडी आनी तो म्हाका राखता, तो म्हाका सांबाळटा म्हणली द्रढ पातयेणी म्हाका आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, जर तर असलो भावार्थ म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार आमी खंयच्याच संकश्टाक वळख जायना. पळय तो चरको आपल्या बापायचेर संपूर्ण विश्वास दवरलेलो, तो कसले कश्ट आयल्यार आकांत आयल्यार आपणाक म्हजो बापूय नास जावंक सोडिना म्हणली वर्ती पातयेणी ताचे तें आसली. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर असलो भावार्थ आसा जाल्यार, असले पातयेणी सोम्याचे आसा जाल्यार आमी खंयच्याच कश्टां संकश्टांक वळख जाल्यार जैते वंत जाता म्हणलो तो संदेश देवाचें उतर आमकां दिता. आमी कित्याक कंगाल जाता, आमी कित्याक निराशे जाता, आमी कित्याक देदस्पर जाता, कित्याक म्हळ्यार आमी करची एक सूख आसा ती सिसांनी हांगासर केल्या. जेजू थंयसर न्हिदला दोणीर, पूण ती जेजूची सकत जाणा जावंक ते चलवले. जेजूचें हजारपण थंयसर आसलें ते विसरले. ताणें चिंतलें जेजू एक सादो मनीस, कांदार एक सोल घालन, आतां ते बेतकाटी दवरन, पांयांक वणो घालन, एक दोगलो घालन, घरां भोंवतलो, खातलो, जेवतलो म्हूण चिंतलें तांणी. त्या जेजूची सकत न्ही जाय की ते अनुभव करूं शकनात. जेजू कोण म्हणलें सती ते जाणा जावंक नात आनी जेजू आपणा संगी आसा म्हणलें ते विसरून गेल्ले. देखून ते सांपडले, देखून ते कश्टांत वळख जाले, ते नश्टांक वळख जाले आनी मात्र न्ही जेजू तावन ती कडक उतरां आयकूंक तांकां मेळ्ळी. आमच्या जिवितांत तशेंच, आमच्या जिवितांत पयलीं आमी करची सूख जेजू म्हज्या जिवितांत नांत ना, जेजू म्हजे थंय ना, जेजू खंय तें आसा, आमी जेजू थंय ताबर्नाकलांत आसा, जेजू थंय इगर्जेंत आसा, जेजू थंय आल्तारींत आसा, जेजू थंय पवित्र पुस्तकांत आसा म्हूण मात चिंतचें. तूं म्हजे थंय आसा म्हूण हांव बिलकूल ओपून घेना, मानून घेना. उडास दवरा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू म्हजे थंय आसा म्हणली पातयेणी तुमी दवरा. जेजू म्हजे थंय आसा, म्हज्या सुखांत तो आसा, म्हज्या दुखांत तो आसा, म्हज्या पिड्यान तो आसा, म्हज्या भलायकेन तो आसा म्हणले द्रढ पातयेणी हांवें आसा करी जाय. दुसरें, जेजू पदवे बरीत, जेजू महिमे बरीत, तो व्हरतो, तो सत्यवंत म्हणलें सत हांवें जाणा जाय. ताका पिडांचेर जैत व्हरची सकत आसा, मरणाचेर जैत व्हरची सकत आसा, वाऱ्या वादळ्या जळतरची सकत आसा, गडगड्या जगण्याचेर जैत व्हरची सकत आसा, बियांच्या आकांताच्या त्या सगळ्या संकश्टाच्या परिस्थितींत जैत व्हरची सकत ताका आसा. कित्याक तो रचणार म्हणलें सत हांवें जाणा जायचें. जर तर तें सत हांव जाणा जाता जाल्यार हांवें भिवची गरज म्हाका पडना. आनी तिसऱ्यान, तो म्हजे बगलेक आसा, तो महिमे बरीत देव म्हज्या बगलेक आसा म्हणलें सत हांव जाणा जालो जाल्यार म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा म्हणलें सवाल हांवें म्हाकाच विचारन धैर्यान म्हजे कश्ट हांवें फुड करी जाय. तवड कसलीच पिडा, कसलेच नश्ट संकश्ट, कसलेच देवसाराचे उपाद्र, माट मंत्रां पितीसपणां म्हजेर जैत व्हरूंक शकनात. खंयचीच माट जावं दी, खंयचेंच वखद जावं दी, खंयचेंच मंत्रां जावं दी, म्हजेर जैत व्हरूंक शकनात. कित्याक सोमी म्हज्या बगलेक आसा. त्या माट मंत्राच्या त्या देवसाराच्या सगळ्याच्या पदवे बरीत तो, सगळ्या आपल्या पांया पंदा मस्त नाच करून उडोवचो महिमे बरीत देव म्हज्या पक्षेक आसा, म्हज्या बगलेक आसा म्हणलें सत हांवें जाणा जाय.
तवळ हांव जैते वोन जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सिसां बरी बिजूड जावचें नाका सिसां बरी उण्या बावर्ताचे आमी जावचें नाका आमी धैर्यादीक जावया सिसांक जेजू विशांत सेरमांव दिवंक म्हणून नाचल्ले सिसांक जेजू विशांत बरी समजून दिवचें म्हणून नाचल्ले तांणी जेजू पळय जें आशिल्लें पारकी जें आशिल्लें आनी खार्या देव जें आशिल्लें पूण आमकां सोम्या विशांत शिकोवन मेळटा सोम्या विशांत देवाचें उतर आसा सोम्या विशांत तो अनुभव आमकां तवळ तवळ आयकूंक मेळटा त्या अनुभवाक आमी धड जावंक जाय देवाचें उतर आयकोन मिसाच्या बलिदाना वाटेली जावन नवेनान वाटेली जावन आराधन करन परत आमी जेजूचेर पातयेनी दवरना जाल्यार परत आमी जेजूच्या त्या देवाच्या सक्तेचेर सोम्याच्या सक्तेचेर विश्वास आमी दवरिना जाल्यार परत आमी त्या माट मंत्रांक आमी बली जाता आनी आमी खंगल जाता आनी आमी त्या नाश जावन येता देखून तसलो नाश आमचो जावचो नाका सोमी आमच्या बोगलेक आसा म्हणलें सत मानून घेवया सोमी सर सक्तेवंत पदवेदार म्हणलें सत मानून घेवया आनी सोमी म्हजे बगलेक आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा म्हणलें सती मानून घेवन त्या प्रमाणे बावर्ताचें बरोवशाचें जिवीत जिवन कश्ट संकश्टांत जैत जोडूंक प्रयत्न करया तसो सोमी जेजू क्रिस्त सिसांक त्या दोनी राखून व्हेल्लो आमकांय राखून व्हरून दी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागया आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिल्लेली सर्देणी घेवन आयल्या कालतेपणी नीत निर्मळपणी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागीं मानून किरकोळांची काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका उण्या वयना सोवे घे तूं आमकां बरं आमचें जिवीत मोगान तुका. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देव पामांत असलें जावं म्हण मागात हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पयसपेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदूत सांजू दान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करून संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेच सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबातां सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वहय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मच्या बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान एवढा मोगा निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या बाबान उंचरगीं तुका जय जय सर्वेस्पोरा जे आमी येता ताका जय उंचरगीं तुका जय जय उंचरगीं तुका जय जय. मोगल भावनो भयणीनो भुरग्यानो भोव पवित्र घडी आतां आमी समरमता सगळी देवी घालून आमी आमकांच सुमयाच्या गुडी रक्ताक समर्पण दिवया. सुमी आमच्या बगलेक आसा म्हणलें सत मानून घेवया.
बाबा गरज तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली न्ही म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचे रगत पातकाचे बगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोगट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे गुण जीवन होऊन आम्ही परगटता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणासो नी पुनर्जिवानपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सुळुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पीटर पावल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सोदूर मेले अंते ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां आनी तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माय संगती ती सपती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मदता भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व कडेन तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तोय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सुमयान शिकलेली मागणी भोवभक्तीपणी सांगाता मागया आमचो बाबात दृढ करूंक देवाचो आदार जोडया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिळशेडेंतले आमकां निवार. दय करून या जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे आनी बरोबर नत रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्यारा जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. मागीर मग कसो करतो जावं एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया सगळी आमी दिंबी घालया. ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. गलिले सरोवरांत दोणीर ते पैन करतना सिस सांगता आसली दोणीर ती न्हिदून विशेव घेताली. सिसांनी ह्या सुमयेचेर बावर्त सांडलो तरी अकलासान बोब मारतली तेन्ना
उठोवन तांकां बचाव केल्ली. आमच्या जिवितांत ती सदांच तुमी आमच्या बगलेक आसा म्हणलें सळीत सतकळीत करता ती इशळेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळू. आमेन. मोगळ भावनो भयणो, द क्रिस्त प्रसादाचो वेळ, क्रिस्त प्रसाद ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमकां सेवंक जायना तरी जेजू आमच्या बगलेक आसा, जेजू आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आसा. आत्मीक रुपांत जेजूक आमचो कन्न घेवया. सोम्या भुकेन आमी आयल्यां तुजे कानी आमकां उडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसान यात्रिका आमी सर्जन आसा बासल्या गांवाक पोयां करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिका आमी सर्जन आसा बासल्या गांवाक पोयां करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. भौमोगाळ बापा आमच्या देवा बागे वंजुतात देवाच्या जैत येवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेन कोडी रक्ता वरवीं तुवें तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे बसीन सदां मरा पर्यंत तुका मोगान आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, आतां आमी नव्यान सुरू करता. साध्य जाल्ल्यांनी निमी गलयेत नातल्ल्यान बसून वा उबा रावन ह्या नव्यानांत वांटेली जावचें. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बागे वंजुतात देव सरकारा जावन जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासोत विनंती करता. सांजुतात देवानेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता. बागे वंदतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमेत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिरान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर उगडाप लाभता आनी इस्मेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बवार्थ उदेशीन तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागे वंजुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची बातयेनी आनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजुतात देवा लागीं मागणी. हे संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बागे वंजुतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून असो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणी संपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यान तूं किरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पुनशेताक पातयेनेन आयलां. एगडी परतोळे दांप्या आमचे इरादे आमचे तेसो आमचे अत्रेक
सांजूद आमरी फात सुमियाच्या पांयंतळा समर्पिया अख्ख्या संवसाराक आमच्या भारताक कर्नाटकाक आमच्या जिल्ल्यांक सुमियाच्या पांयंतळा समर्पिया कोरोना पिडा ह्या दिसांनी भोव बळान विस्तारते आसा ह्या सर्व आकांतांतले भिरांतींतले पिडे शिडेंतले आमकां निवारून दी म्हूण मागया विविध पिडे शिडे वळख जाल्ल्यान उडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके पासत मागया 10वे क्लासीची भुरगीं SLCची परिक्षा ती स्टेट बोर्डाची बरें आसात तांचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद घाल आनी ह्या पिडे शिडेंतले संकश्टांतले तांकां निवार म्हूण आमी मागया प्रते रितीन मागया आमी सर्व युवा जाणां बसत भुरग्यां मेळा बसत परगांवांत आसात आमच्या भावा भयणी कस्तार आसात आमची भावा भयणी आकांतांत आसात आमचे भावा भयणी तांचे बसत आमी मागया पिडेस्त आनी उत्तर प्रायाच्या सर्व भावा भयणी बसत मागया आमच्या पवित्र सभे बसत आख्ख्या पवित्र सभेच्या मिसांवां बसत आमी मागया सोम्याचेर बाबात दवरिना तांच्या बसत आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी बसत आमी मागया सगळीं सांगाता आमी मागया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबात दोंडाळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तली पदवेन पयस उडाय हे वर्ते सांगता म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुगोलो मारता अशा संडलेल्या बरोस देवचे करी तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसीन वादे की तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर हांवें वर्डापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सोमिया जेजूच्या महिमे वता नांव तुजे मजतीन अदीक गती परगटलें जावं आमेन सांजुतात देवा उलय कस्त अडचणीन आनी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बागे उजवतात देवा आम बसो जेजू लागी विनाती कर आमच्या बाप साहेबाक बिस्पू साहेबा आनी एर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम बसो जेजू लागी विनाती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूची सुवार्ता समेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धाडचे खातीर आम बसो जेजू लागी विनाती कर जेजू बऱ्या गवळ्यांक समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजितक आनी शांती समाधान काडचे खातीर आम बसो जेजू लागी विनाती कर भगवंत गुटमा आमची येयल्या सोमिया जेजून आमची गुटमा मोगाची बिडारां करचे खातीर आम बसो जेजू लागी विनाती सरिल्ल्या समेस्त बाबात्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम बसो जेजू लागी विनाती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बलवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रम ओडण्याचेर जैत वरच्याक आम बसो जेजू लागी विनाती कर प्रार्थुया महिमे मत धर्मदुतारी रक्त साक्षा बगे मोजुतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या म्हटलाय तुजो मोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पातकाच्या आनी स्वार्थाच्या वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी गटाय दी कस्ट अडकडी मळी निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवन दीत अशें ह्या जिणेच्या पयना शबित्यान समकोवन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी आत्म्याक पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन आमी करूंक फावशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सांजुता मरिफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां जावन भेटोवया सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता थंय आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गवळ्याच्या सत्तेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबा बागे म्हणून जुता देवाच्या विनवणेन येदोळस केल्ल्या आनी मुखार करूंक कुशिवेल्ल्या उपकारां पासत बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे ते फातयेंतल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टांनी रासेन सांबाळून दवरलेल्याक बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवे मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुबाव वेळी मोती उजवाड दिल्याक आनी गंदी दुखीने आमकां मुजवण दिल्याक बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याचे निपुता जेजूच्या नांवी तुवें देवसरा तेलेल्याक आनी बिजूड काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिंगाची मागणी आयकून ताची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या बागे सगळ्या सांजुदा मुखार जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सबार प्रगतीचे काम जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांतर आमी मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळा तिकेत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंता दे मारी फात आमी तुका आमी अर्गां सर दिता सांगाता मेळो समेन केलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवणा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागोया सर्वेस्पर आमकां वायटांत अनवरांत ते निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्पर पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस तळू करी आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्यार धाकटे नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक
ताळणे आणि फातकांतले निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुझ्या मनेरीन हातवरच्या पिढेस्तांग जीविताची भरती भलायकी आणि कुडी आत्म्याची गठाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आम्ही ऐकली आमच्या भावा बहिणीची सर ते सवा जारी करणं साजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणीत आणि आशेलो संतोष आणि समाधान भोग करे आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आमच्या लगी प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवा आम्ही तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वैत ती सर ते सवा तू जारी कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मगळ बापा गावात तशे परगाव हो ते काम नसताना कसतो ज्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकुळत करे तांकां बरें काम फोबो कर ताची जिवीत नंदन कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बाबा भोव तेजी न्ही संगातीन वा संगातीन मेळना आसतना कसतो ज्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जिवचे देणे फोगो कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे दिल्या सर गाजरी जोड्याची मेर मात पाव तांच्या गाजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोगो करना तांचो संतोष चडय म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू परीक्षा बरयतले 10वी क्लासीच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल परीक्षा बऱ्यान बरोवन तांकां धैर्य आनी कृपा सकत जाणवाय फोगो कर ह्या मरे कार्पेटांतले तांकां निवार म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू आमच्या भारतान फळान विस्तारच्या कोरोना पिडेचेर तुजो विशेष आशीर्वाद घालून ती विस्तार अशें तूं सांबाळ ह्या सर्व लोकांक ह्या मरे कार्पेटांतले राखून सांबाळ म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मरी पिडेचे भलायकी तुझी भुरगी तुझी मजत मागतात आमची मागणी ऐक ना मारणी एका कुळदेचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी पदसेवेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसता आज कारुस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे सगळे येते तुझे काकूळ देळ आमचेर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पळ जेजूक आमकां दाखय ये देळ ये मुगाळी दुलभी ओंकार मरये मंगळ भाव भयणी नो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सूड आज काडया तांच्या बऱ्या भलायकी पासून आमी मागया त्रिंदादीक नमान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शेडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया ओ दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आनी मतीच्या कुडीच्या पिडीने कश्टोवच्या तुझ्या साखरांनी साखरणीचे दयाळ दिश्ट घाल फिरसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकां नितळ जावन पिडेशिण्यांतली कोण जावन बेगिस्तानी भलायकी जोडून फोगो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो तुमचे सगळे आसो प्रार्थुया ओ दयाळ सोम्या बाबा ताच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेहनतले दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवेशान समाधानान समावयत एकामेका सुख समजुणी मना वैत पयस करून एकामेका काळज जावन बगसून जीव तांकां द्वादार दी आपल्या कश्टावरवी सुदारून ताचे दयेन तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समय सदांच तांचे संगात राव तांची आतली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस्तांच तुका अर्घ दिवन दीत जोजे तर राजवड चलयता आयसनाच्या आसना सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो तुमचे सगळे आसो सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर मागो तो तुमकां मागीर पासन एका कुळदीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दी देवाचो क्लोज जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावो तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या दिसा उजवाडान भरले तो तुमचे देशचे सर वायट भस्म उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मुगळ बाबणीनो नवें आमी सोंपयलें आतां आमी सक्रामेंताचें आराधन करतले मोठ्ठें आराधन थोड्या मिनटाचें भक्तीन वांटेली जावंक लो दिता 7 दीस जाल्ल्यान तुमी गेलयेत नातल्यार बसून वा उबा रावन हें आराधनान वांटेली जावयेत Gesù Cristo Unyaru pale ponascha Namo namo sol ondara Sakramentatam karakcha Namo namo Gesù Cristo
उंड्या रूपाले पोनाश्च नमो नमो सोडवून दारा सक्रमेतात आमकां राखच्यान सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या मायनान येवन तूं आमचें कान जाताय म्हज्या मोगान व्हरून तुका समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो तुका जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडून दरा रूपाले उड्या रूपान लिपोनाच्या आमच्या सर्ववेदना देवा नमो नमो सोडवून नमो नमो सोडवून दरा जेजू ख्रिस्त आमकां सुटका सोडून दिवच्या देवा या सक्रमेंतान निरंतर यातून आसून आमकां राखून तुमच्या सांभाळच्या समयान जेजू तुका सांगूंक आयला आमची कंदूक तुका सांगूंक आयल्या तुझे ताबूज वोन आशेन आंगारा तुझे ताबूज वोन आशेन हांगासर आयल्या आमी समयान जेजू ये आमकां मेळो तू ये जेजू ये आमकां मेळो आमकां गुण करूंक ये तुझे कुरपेचे देण्या भांडार घे तुझे कुरपेचे देणे आनी भंडार घेवन ये आमकां आपट समया गुण कर नमो जेजू ख्रिस्त नमो 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 तुका समया सोडवून दरा जेजू ख्रिस्ता रूपाले या उड्या रूपान हजारो सोनांका निरंतर समाजच्या पश्चात आदार दिवच्या नमो नमो सोडवून दारा नमो 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 तुका सोडवून दरा आमच्या जेजू ख्रिस्ता बापा देवाच्या पुता सगळ्या बेतांत हजारो सोनांका सर्व आयतार विघ्नांते निवारच्या नमो जेजू ख्रिस्त जेजो जेजो नमो नमो आराधन तुका समया उड्या रूपाले पोनाश या उड्या लिपोन सोनांका आदार पडो दिवं बेसवाले आदार दिवच्या बेसवाळाच्या देवा सोडवून दरा जेजो सक्रमेंतान निरंतर आसून आमकां पोसून सांभाळच्या देवा राखून वरच्या सोडून दरा तुका सवाय तुका सावनामा तुका सवारादा हारा 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 शाला बरा बरा तलालिया हारा 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 अर्गा जेजो राम जेजो स्तुती जेजो आराधना जेजो सगळ्या काळचा तुका वंदिता तू जावन आसाय सर पदवेदार सत्यवान देव पदवेदार देव कर्मचार देव आमकां सगळ्यांक राखून सांभाळसो तुझ्या उतार तुझ्या उतार तुझ्या उतार आयकता वाऱ्या वादळ तुझ्या उतार आयकून शांतता दे चालू प्राणिया सुकण्या संसा तुझ्या नावाची स्तुती करतात सर्व नयो बायो गडियो तुझ्या नावाची महिमा गाजयतात आज पण तुझ्या नावाची स्तुती करतात आजच्या सगळ्या वेळो आम्ही तुझी स्तुती करतात तुझी स्तुती करतात तुझी आराधना करतात तुका दिन वाचता तू आमचं वाचतो देव मारून गेला या पत्त्याचे तुझा आशीर्वाद घाल म्हणून आम्ही विनंती करतो समया तुझी कृपेच्या बेसवारीवर तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ हारा 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 शादाला बाला बाला लंदला इया ला ला इया हारा 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 अर्गा जेसो हालेलुया हालेलुया हारा 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 हालेलुया 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 अर्गा तुका सोमिया जेजू अगळप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड खुशाल मगळ भावनो बणिनो जो हांव छावांजेलांत आमी आयकता देव जावन आसा मोग देखून जेजून ह्या मोगा विशयान तवळ तवळ उलय केल्लें आसा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय मोग हांवें तुमकां दिवचो उपदेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करचो आनी हो मोग जेजूच्या जिवितांत आमकां दिसून येता जेजूचें जिवीत मोगाची जर जल्मातावन मरा पर्यंत ताचे थंय व्हडली मोग मात व्हडलो तो मोग 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 वळोन वळोन तो बरोवन गेलो देखून मोगा विशयांत जायते कवी जायते विशयांत मोगा विशयांत बरयतात चढावत ते मोगा विशयांत बरयतात चल्या आनी चलयेच्या मोगा विशयांत पूण देवाचो मोग विशिश्ट मोग दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार म्हणल्यार त्या गितांत
जेजूच्या मोगाच्या वर्णन केलां थंयसरे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो मोग तो वर्णूंक नजो जाल्लो मोग तड आनी गड नातलोलो मोग गीत आसा तड आनी गड नातलो मोग देवा मोग सासनीक मोग लेक आनी मीत नातलो मोग देवा मोग शाश्वीत मोग पळया तो चलो मोग आनी हो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्लो आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या मोगा वरवीं सोम्यान आमकां गूण केला ह्या मोगा वरवीं सोम्यान आमकां राखून व्हेला ह्या मोगा वरवीं सोम्यान आमकां उलो मारलेल्या वेळा बचाव केला आनी ताणें अजल मतान मरा पर्यंत ताणें आमचेर वतल्या त्यो मोगाच्यो करण्यो आमी उडास हाडया ताका आमी अर्गां दिवया सगळीं नीट बसया आमी सगळीं बसया त्या सुवातेर आमी आसांव बसया एक घडी भर सोम्याक पळय हांगासर आनी सोम्याक पळोवनूच ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाचो उगडास काडया ताणें वतुल्ल्या आशिर्वादाचो उगडास काडया ताका आमी अर्गां दिवया जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी निर्मळ जावन आसो जेजू मोग म्हाका बदलिल्लो तो जेजू मोग शाश्वत जावन आसो जेजू मोग सदा सर्वदा आसो जेजू मोग हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी त्याग असतो तो जेजू मोग शांती समाधान मेळचो तो जेजू मोग बरी भलायकी दिवचो तो जेजू मोग म्हाका रक्षण दिवचो तो जेजू मोग हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी जेजू मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी हे सोम्या तुजो मोग कितलो कितलो स्वादी हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia. Ergan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Atubar. Ergan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia. Alleluia. 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 Ikadi bor sumia padya परत या सोम्याचो अनुभव करूंक या सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करूंक या सोम्याच्या महिमेचो अनुभव करूंक आमी सुकून पडलेले आसा त्या सिसां बरी त्या दोणीर आसलेल्या त्या सिसां बरी आमी थोडे पोटी ताचे थंय बवर्त सांडलेलो आसा बवर्त उणो केल्लो आसा ताच्या बेजाराक आमी कारण जाल्ले आसा एक घडी भर दूख धरया पश्चात्ताप पावून बोगसाणे मागया आमी एक घडी भर मौनपणी एक ल्हानशें गीत हांव गायता बोगूस तुम्ही एक घडी भर तुमचे दोळे दांपा तुमच्या हाताचेर दवरा हात आनी बोगसाणे मागा बोगूस म्हाका सोमिया बोगोस म्हाका सोमिया बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका बोगोस म्हाका सोमिया तुजे तावन हांव पयस गेल्लो तुजे तावन हांव पयस गेल्लो तुज्या घरा पाटी आयला बोगोस म्हाका सोमिया तुझ्या घरा पाटी आयला वेंगेन गे म्हाका सुमिया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवन मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मुझ पर दया करो क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया मुगळ भाव भयणीनो परत दोळे उक्ते करी सोम्याक पळय आमी आमचो सोमी आमच्या मदें आसा तो आमकां बक्षिता पळय आयच्या सुवार्तेंत दोणीर आसलेले सीस त्या वाऱ्या वादळा सांपडले दोणेची ते लारां दोणीचेर पडलीं दोणीचेर उदक भरलें दोन बुडोवंक जाली सोमी थंयसर आसलो हे सीस आख्खांतले भियेले विशाल संवसार म्हणल्यार त्या दर्यांत म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो विशाल संवसार म्हणल्यार त्या दर्यांत एक ल्हानशें तारूं कशें एक ल्हानशी दोण कशें हांव समकता पिडा शिडा कश्ट आकांत नश्ट सलवणी कोरोना तसली मारेकार पिडा आयलेल्या वेळार तसले मारेकार वाऱ्या वादळाक ही दोण हालता दोलता ही दोण ओत्तडाक बली जाता ही दोण बुडोवंक लागता तेन्ना आमी सोम्याक उलो मारची गरज आसा सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडता म्हणून बवर्तसो उलो आमच्या काळजांतून भायर येवची गरज आसा सोम्या आमकां बचाव कर म्हणून बवर्तसो थाळो तो आमी भायर घालचो ती गरज आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बवर्तान उलो मारया सोम्याक कित्याक म्हणटा सोमी तूं कंगल जायनाका तूं चंचल जायनाका तूं भियेनाका हांव आसां तुज्या पयनांत हांव आसां तुज्या सांगाता तुज्या सांगाता हांव आसां जाल्यार तुज्या विरोध रावतलो कोणूच ना
कसलीच पिडा शिडा नस्ट संकस्ट आकांत तुजेर जैत उरूं शकचें नांत. देखून जिणयेंतल्या कस्तां वेळार म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरलेल्या त्या वेळार दूख आनी सूख रचलेलो तो सोमी म्हाका सांबाळटा म्हणलें उडास दवरया. देखून हांवें चंचल जावचें न्ही, कंगल जावचें न्ही, कित्याक तो म्हजे सांगाता म्हज्या जिवितांत पंत पर्यंत आसतलो. ताळणेक हांव संपडतना जावं पुरो, अंतराच्या त्या पासान पडलेल्या वेळार जावं पुरो, त्या कुर्साची सावळी म्हाका धैर्य दिता, म्हाका सारकी वाट दाखयता म्हणलें आमी विसरूंक नजो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें गीत आमी गावया, आमी आमकांच सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यांपणाक, आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या वावराक, आमच्या कामाक, आमच्या कश्टांक, आमच्या पिडांक, आमच्या दुखींक, आमच्या दुस्मानांक, आमकां दग दितल्यांक, आमकां शिराप घालतल्यांक आनी आमच्या विरोध आड उलयतल्यांक, जे कोणाक आमकां मागोवंक कुशी आसा सगळ्यांक, सगळे इरादे ते सावा सगळी समर्पण दिवन हे समर्पणाचें गीत आमी गावया. वेळा दोळ्यांनी दुखानी सूख रचलोलो तो सांबाळता सदा. जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखानी सूख रचलोलो तोच सांबाळता सदा. देखून चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. देखून कंगल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. ताळणेक सांबाळतना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळणेक सांबाळतना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. देखून चंचल जावचें न्ही, चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. देखून कंगल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. तुझ्या नावांत आशीर्वादी, तुझ्या नावांत सवारी बघ, तुझ्या नावांत सत्यान बघ,
आमकां धैर्यान करताय, बळवंत करताय, आशीर्वादाने भरताय. या सगळ्या भक्तीला तुझी कीर्ती सगळ्यात लाभय, तुझे आशीर्वाद लाभय, बेसाव लाभय सोम्या. हारा 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 शादा गावाला मारा शब्द गावाला लई याला लाला. हारा 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 दुर्गरचेचो आपणचेचो आशीर्वाद दिचेचो सगळ्या भक्त्यांचेर आशीर्वाद घाल. परीक्षा बरेतल्या भक्त्यांचेर आशीर्वाद घाल. परीक्षा शिकलेल्या भक्त्यांचेर आशीर्वाद घाल. घरा बसून ऑनलाईन शिकतात त्या भक्त्यांचेर, घरा आसात त्या सर्व भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल. वायट सवय बरी जायना अशें त्या घराकर सांबाळ. युवा जनांचो फुडार नंदन कर. काजर रोड्यामधलो बाग हिर कर सोम्या. उतर प्रायाच्या तांचे एकसुत्रां सांगाती पिडेस तांकून करचेचो कष्ट आकर्षण संपडलेल्या तुझ्या आशीर्वादाने वर बेसाव देताय. सुखा शिकवण लाभय आमच्या भविष्य सभेक, आमच्या भारताक, आमच्या राष्ट्राक तुझ्या आशीर्वादाने वर. तुझेर विश्वास दवरनात तांचे तुझो आशीर्वाद घाल. जर अक्रिस्तय भावा भयणीचेर आशीर्वाद घाल. सगळ्या पंचांचे तुझो आशीर्वाद घाल. सरकारांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या. हारा 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 हालेलुया हालेलुया. या भक्तिकाचेर समयस्तांचे तुझो आशीर्वाद घाल. हालेलुया 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 हालेलुया. टच 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 देम, हील देम लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Erganches, oglapches, stutiches, aradanches. Hallelujah. Hallelujah. Ogal बावणी निकडी बरो आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवरया. पवित्रत्म्याची मसत मागया. तो पवित्रत्म्य आमच्या मध्ये येऊन दी, आमकां अभिषेक्त करून दी, कृपेन सक्तीन बरोवन दी. सोम्याक सदांच आमच्या बगले रावचें वातावरण ते पवित्र तेंपलो वृता करून दी म्हूण आमी मागया. पवित्रत्म्या देवाने आमच्या अभिषेक कर. पवित्रत्म्या आमचे तू देव अभिषेक कर. लाभय आमकां तुजी तुझी कृपेने आमकां लाभय. कर आमची जिणी अस्कतली पवित्र कर लाभय आमकां तुजी कृपेने कृपेने आमकां वर पवित्र बोळादी कर आमची बोळादी कर सोम्या बोळादी कर दैरादी कर आमकां. पवित्र आत्म्या सागोरा आमचे देवोन ये आमचे देवोन ये. हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगळ भावनो बहिणीनो सोम्यान तुमकां पडला, सोम्यान तुमकां गुण केला, तो बरोसो सोम्यान तुमचे दय दिला. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. त्या बरोशान आमी जिवया, त्या बाबरतान आमी जिवया. सोमी म्हज्या बगल्याक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोणूच ना म्हणल्यार त्या बाबरतान जिवन आमच्या सगळ्या समस्यांचेर, सगळ्या कश्टांक ताजे जैत व्हरचे प्रयत्न करया. तो सोमी आमकां आशीर्वाद दिवं दी, बेसांव नटोवन दी म्हूण आमी मागया. सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक दिमी घालया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता सहस्तानमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलून वेच्या अस्कत विश्व्या बाबाताचे बोल दिव्या. जशे बापा
तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी मायबा ससना एकाच तळ्यान रसिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समासमीन आवाडटा आमेन. प्रार्थुया हे देवा या विचित्र संक्रमेताका तुझ्या कष्टा सोडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडून सवळ सदां समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशा आमच्या सगळ्या जिवितांत तू आमच्या संगात आसाय म्हणल्या त्या दृढपातयेन बाबार्थान जिवंक आनी आमकांत्र तू आमच्या बगलेक आसतना आमच्या विरोध रावतलो कोणूच ना म्हणल्या त्या सक्तेन जिवंक आनी सर समस्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी. जोची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां. हे सगळ्या मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधनांत भक्तीपणी वांटेली जावना विशेष करून एकामेका खातीर मागिल्ल्याक तुमचे इरादे ते सावन दवरून मागिल्ल्याक तुमकां आमी अभिनंदन पटोवन देव बरें करूं म्हणटा. हर एका मंगळारा आमी सांगाता मेळया आनी सांगाता मागया खंडीत सांजूद देव तुमच्या खातीर विनंती करता जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वादांनी भरता. ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा बाप रावलाक बापुरब्याचें संगीत दिवन आमकां मागूंक कुमक ते करतात. बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भाऊजॉयसन सगळ्या मिसाची मंडावळ तो करता. भाऊजॉयसनाकी आमी आभार जावन आसा. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल हे सगळी मंडावळ बापुरब्यान तुमच्या घरांनी पळोवंक ते कुमकर्ते आसात. मनेस्त विनोद फेर्नांडीस अविनाश फेर्नांडीस आनी सर्व त्या कुटुंबाच्या सदस्य आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांणी करच्या वावंटीचेर सरेस्पर्धी भरपूर आशिर्वाद तांकां दिवन दी म्हूण मागता. मोगाच्या भावनो भयणीनो आतां प्रस्तुत काळार कोरोना पिडा विस्तारती आसा. एकामेका खातीर मागची गरज आमकां आसा. जुलयाच्या 7 तारखे तावन 7 दीस जाल्यार आमी एक मीस ह्या पुणतळार भक्तिका खातीर करूंक आशेता. 7 दीस जाल्यार आनी करचें जाल्यार आमी सकाळीं 9:30 वरार तें आमी करतले. एक मीस आनी मोठ्ठे नव्यान मोठ्ठे आराधन सगळीं एका घंटे भितर आमी मुग्दोवचे प्रयत्न करतले. पूण पक्का आमी सांगिना येवच्या मंगळारा आमी ते पक्का सांगतले आसा की ना म्हूण परिस्थिती पळोवन तुमकां आमी सांगतले. ह्या पसोती तुमी आमच्या खातीर मागचें. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. Sumyatin wasuyanto boro, sumyatin wasuyanto boro, sumyatin wasuyanto boro, moga perimita sokono, dewastono sumya serwai kadi. Wakatoro may masansakari Rasnato sergani yasosari Kakasama himas dangkari
सोम्यातीन वासुया तो बोरो सोम्यातीन वासुया तो बोरो सोम्यातीन वासुया तो बोरो मोगा परिमिता सोcorro Mohal putra soe au quar mori आशीर्वादी वाका भगीन क्रिस्ताचे कृपेन येरावंक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी